डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपा संदर्भात जे शिष्टमंडळ दिल्ली गेला तांकां यश मेळचे ह्या हेतान बिरेस्तारा एसटी फुडाऱ्यांनी सांग्यार वचून पायक देवळाक गाराणे घाले। डिलिमिटेशन जाल्ल्या उपरांत 2027 तरी एसटी समाजाक आरक्षण मेळचे अशी मागणी मिशन राजकीय आरक्षणाचो म्हणयार गोविंद शिरोडकरा सयत हेर एसटी फुडाऱ्यांनी केली। होमाकाटो साकोर्डे वाठारांत खैरीच्या झाडांची कत्तल केल्ल्या प्रकरणात कुळे आनी वाळपय राना विभागान 12 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला। तशेंच 40,000चे खैरीचे लाकूड 2 वाहनां आनी झाडां मारपाक वापरिल्ले सामान मेळून सुमार 1 लाख रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केला। तपासा उपरांत रानांत खैरीच्या झाडांची कत्तल करून वाळपय राना विभागान गुळेली आनी केरी हांगा धरिल्ल्या खैरीच्या झाडांची येरादारी साकोर्डे वाठारांतल्यान चल्ल्याचें उक्ताडार आयला। नेसाय वाठारांतल्या मिनिनो फर्नांडीस हांच्या 2 दुचाकींक बिरेस्तारा मध्यानराती अचकीत उजो लागलो। दोनूय गाडयो उज्यान लासून गोबर जावन लाखांचें लुकसाण जालां। अनवळखी मनशान दुचाक्यांक उजो लायलो असो अदमास आनी दुबाव फर्नांडीस हांणी उक्तायलो। मायणा कुट्टरीच्यो पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। दिवचल पालिकेतलो लाखरेचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प राज्यांतलो पयलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आसून अजूनय बरे आदर्श तिगोवन आसा। भुरग्यांक कोयराच्या बाबतींत जागृताय आनी म्हायती दिवच्या खातीर दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेशियस हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी लाखेरेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली। कोयर प्रकल्पात कोयराचेर प्रक्रिया कशी जाता अशी म्हायती विद्यार्थ्यांनी जाणून घेतली। पणशे पिसुर्लेच्या वैष्णवी गावडे हे 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेन घरांत गळफास लावन जीव दिलो। ते चली सांखळे कॉलेजीत MSc फायनल इयराक शिकताले म्हणून सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। आत्महत्ये फाटलें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना, मात वाळपय पुलिसांनी असैमीक मरण म्हणून नोंद केले। फुडलो तपास सुरू आसा।
एल्डिंग आणि एस्टिंग कनेक्शनाचे अंडरग्राऊंड केल्ल्या उपरांत मडकय मतदारसंघात रस्त्यांची कामां एप्रील मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. कवळे ते रामनाथी ह्या रस्त्याचें काम शिवरात्री उपरांत जातलें अशी माहिती सुदीन ढवळीकारान बिरेस्तारा पाटणथळ वाठारांत डांबरीकरणाच्या उक्तावणी वेळार सांगलें. पानस साकोडेच्या आदल्या पुलाची सामकीच बाबत परिस्थिती असून तो मोडपाच्या परिस्थितीन आसा. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या पुलावेल्यान अजूनय लोक यो वच करतात. पुलाचे रॉड कोळमेल्यात आनी भायर आयल्यात, तशेंच पुला कुशीकची वणत मोडल्या. ताका लागून एक तरी सरकारान हो पूल सारको करचो, नाजाल्यार तो बंद तरी करचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. मोपा आंतरराष्ट्रीय पुलिसांनी पत्रादेवी चेक नाक्यार नंबर प्लेट नाशिल्ली एक चारचाकी धरली. ही चारचाकी सिंधुदुर्गांतली. ह्या चारचाकीत आशिल्लो 56,000च्या सोन्यां सयत गाडी पुलिसांनी जप्त केली आनी जो कणकवलीचो दुबावीत आसा ताका पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. काँग्रेस पक्ष सत्तेर आसतना सदांच भ्रष्टाचारांत बुडून आशिल्ल्यात तांणी केन्नाच देशाची उदरगत करपाचेर भर दिवंक ना. काँग्रेस पक्ष भ्रष्ट म्हणटकीच तांणी केन्नाच देशाच्या फुडाराचो विचार केलोच ना अशें सणसणीत आरोप करीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. भारत देशान अवयव दान करप्यांच्या आंकडेवारीत अमेरिकेक लेगीत फाटी घाला. हेर देशांमदीं अवयव दान करपा खातीर भारत देश हो संवसारांत 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावला. तशेंच फाटल्या 75 वर्सांत मरण पाविल्ल्या कडल्यान घेतिल्ल्या अवयव दानात वाड जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2023 वर्सा भारतात पयलेच फावट 16,941 अवयवांचें प्रत्यारोपण जाल्लें आसा. अवयव दान करपाक भारतान अमेरिका, इटली, फ्रांस सारक्या देशां लेगीत फाटीं उडयला.
पालवाडा उसगांव वाठारात शुक्रारा मेल्ल्या अवस्थेत 2.5 ते 3 वर्सां पिरायेचो बिबटो सांपडलो. मेल्ल्या बिबट्याचे 4 पांय गायब जाल्यात तशेंच 4 पांयांची नाखटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फाटल्या 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्याक मरण आयिल्ल्याचो अदमास थळाव्यांनी व्यक्त केला. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींक विधानसभा वेंचणुकेंत राजकीय आरक्षण दिवची म्हणून केंद्रीय आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा हांची गोंयच्या शिष्टमंडळान भेट घेतली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकार तशेंच आदलो मंत्री प्रकाश वेळीप आनी अनुसूचित जमातीचे हेर फुडारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. शेनवारा हे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले अशी माहिती गोपांक कडल्यान मेळ्ळ्या. गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. चांदर वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सावड्डेच्या दोगा तरणाट्यांक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी ट्रकान दुचाकी चालकाक धपको दिवन ओडीत शेतांत व्हेलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांव कोंकण रेल्वे पुलीस गोंय आनी रेल्वे संरक्षण दळान संयुक्तरित्या कारवाय करीत व्हेल वॉमिट म्हळ्यारूच देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी करपी दोगांक अटक केली. हे दोगूय मूळ केरळचे. तांचे कडल्यान 5.694 ग्रामांचो मोल जाचो मोल 5,60,94,000 इतलो जाता तो जप्त केला. सांतांद्रे मतदारसंघात जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बेकायदेशीर बांदकामांच्या प्रकल्पांविशीं मागणी करूनय कागदपत्रां मेळनात असो दावो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. जो मेरेन बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बांदकाम प्रकल्पाची कागदपत्रां मेळना तो मेरेन नगर नियोजन कार्यालयांतल्यान आंदोलन फाटीं घेवचें नात. नगर नियोजन खात्याचो अधिकारी अशोक कुमार हांणी आपल्या प्रश्नाची जाप दिवची अशें स्पश्ट ताणें ह्या वेळार सांगलें.
मडगांव नेपाळी तसेच बांगलादेशी मनशांक बोगस आधार कार्ड करून दिवपाचे तसेच या देशातल्या मनशांक सरळ भारतीय नागरिकत्व करून दिवन गोंयकार करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। बोगस आधार कार्ड करपी या सेंटरात 750 ते 60 वयर लोक अशी कार्डां करपाक येतात अशें चित्र ह्या वेळार दिश्टी पडलां। पेडणेच्या एका सरकारी शाळेच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिचेर अत्याचार केल्ल्या प्रकरणावेल्यान खेळा विभागात ग्राउंडमॅन म्हणून काम करपी कल्पेश म्हाले हाका मोपा पुलिशेन अटक केली। मजगतीं ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करपा खातीर तोरशेच्या पंचायत मंडळान मोपा पुलीस स्टेशनात धडक घाली। बाबीताचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी पंचायत मंडळान केली। वागातोरांतले नामनेचे डब्ल्यू हॉटेल गोयचे मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान सील केले। अनधिकृत कामावयल्यान थळावे पंचायत बीडीओ आणि थळाव्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत हणजुणा दर्यादेगेवेल्या 175 वेपारी आस्थापना बंद करपाची शक्यताय आसा। गरजेचे बांदकाम परवाने, वेपार परवाने, व्यवसाय प्रमाणपत्र नासतना ह्यो आस्थापना काम करतात हे कळटकीच न्यायालयान हो आदेश काढला। एमपीडीएन दाबोळी विमानतळाच्या फलन झोनात येवपी बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाची कारवाय शुक्रारच्यान सुरू केली। ह्या कारवायेंत सुमार 11 घरां मोडटले। ही घरां 15 वर्सां आदीं बांदिल्ली। मान नौदळान ह्या घरांचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्ली, ते प्रमाण ही कारवाय जाल्या। पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता। आयज बदलते जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां। सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात। हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा। भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात। खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात। उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, गुळयो, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारावन येतात।
ऑफिसाच्या कामांत जावपी धांवपळीक लागून आमी जायते फावट जेवणा कडेन दुर्लक्ष करतात. हाचो दुश्परिणाम आमच्या भलायकेचेर जाता, जाका लागून कामाचेर लक्ष लागना. केन्ना केळी, ॲप्पल, किशमीस, तुळस, डाळिंब खाल्यार खुबशे फायदे जावं येतात. केळ्यांतल्यान म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां, कॅल्शियम मेळटात. केळी खाल्ल्यार पोट हे भरताच, तेच प्रमाण कुडीक उर्जा लेगीत मेळपाक पावता. ॲप्पला भितर अँटीऑक्सिडंटाचे गुणधर्म भरपूर असतात. दिसाक एक जरी ॲप्पल खालें तर रोग प्रतिकार शक्त वाडटा. तेच प्रमाण तुळस लेगीत खूब फायदेशीर थारूं येता. चायेंत वा उदकांत उकडून लेगीत तें उदक पिलें जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां गिमांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाक जाय. ऋतूंत जावपी वेगवेगळ्या बदलांक लागून भलायकेची जतनाय घेवप म्हत्वाचें थारता. मात सणासुदीक लेगीत आमी खुशालकायेन जाय जायते खातात. व्यायामाचेर भर दिनात, जाका लागून बदलत्या ऋतूंत काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय वाडटा. तेन्ना जांकां आदींच कोलेस्ट्रॉल प्रेसावाचे आसात आनी सादूरतायेन स्वताची काळजी घेवची. व्यायाम करचो, मात शरिराचेर चडूय ताण पडचो ना तेवूय पळोवचें. जमता ते परीन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन बदलत्या ऋतूंत दुयेंसां पासून सगळ्यांनी सादूर रावचें. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी घाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजांत भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात. कारण हाका लागून कॅन्सर सारख्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आलें लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जाता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना.